मतदारसंघ हो म्हाज्या पयलीं म्हणजे म्हाज्या म्हणटकूच जितले आमचे कार्यकर्ते आहा, जितले सपोर्टर आहा, जितले वोटर आहा, ह्या मतदारसंघाची हिस्ट्री तांकां खबर आहा। हो भारतीय जनता पार्टी कडेन आसना। योगायोग असो जालो की सगळ्या लोकांच्या आशिर्वादान पयले फावट म्हाका हांगासर भारतीय जनता पार्टी टिकेट जाल्या उपरांत आमी मुरगांव मतदारसंघात जिखले आनी कंटिन्यूस 3दा जिखले। तशें म्हाज्या पयलीं बीजेपीक आनी बऱ्या व्हडल्या दोन लिडरांक बी टिकेट बीजेपीन दिल्ली, पूण तेंचे शक्य जावंक ना। पूण आमी येयले, बरे लोक मेळ्ळे, बरे कार्यकर्ते मेळ्ळे, सगळे जाण आमकां जॉयन जाले आनी एक मतान पयले फावट आमी भरपूर इलेक्शनान जिखले। त्याच्या नंतर म्हाज्या कार्यकर्तेन पयले फावट म्हाका पार्टी बरी मेळ्ळी आनी बऱ्यांतलो बरो गोंयचो लिडर मेळ्ळो, म्हणजे मनोहर भाई पर्रीकर तो तेन्ना लिडर ऑपोजिशन, आनी हांव तेच्या अंडर 5 वर्सां काम केल्या उपरांत खूब कितें शिकलो। तेतून कितें शिकलो म्हत्वाचें म्हणजे लोकांक कशें जोडप हें शिकलो। एक लक्षांत दवरा, कामच जालें जाल्यारच लोक जोडटा अशें ना, काम केलें म्हणून लोक जोडटा अशें ना। खुबशे लोक आमच्या आशिर्वादान नोकरेक लागलेले, पण नोकरेक लागूनय आमच्या वांगडा नासलेले लोक आमचे कडेन आसता। नोकरी केली किंवा खंयचें काम केलें म्हणूनच तुका लोक अटॅच जावन रावता अशें ना। म्हाका दिसता आयज आमच्या अध्यक्ष साहेबान क्लियरली सांगलें की आपल्या वोटर्सां कडेन, आपल्या कार्यकर्त्यां कडेन रिलेशन दवरपाक कितें तरी एक गूण जाय पडटा, आनी तो गूण आमी त्या मनोहर भाई पर्रीकरा कडल्यान, श्रीपाद भाऊ कडल्यान, ह्या व्हडल्या नेत्यां कडल्यान आयकून शिकले। आतां आमकां आमचो अध्यक्ष मेळ्ळा, ताचे कडल्यान आमी केन्ना तरी आमच्या मातयेनी आतां तुमकां एड्रेस करतना सांगलें क्लियरली की भारतीय जनता पार्टी म्हणजे कितें। त्या प्रमाणे तिसरे फावट जिखला आमी आनी आयज एक अध्यक्षाचें स्वागत, इलेक्शनाक जरी 6 म्हयने आसले, अध्यक्षाचें स्वागत करपाचें आयचो एक दिसाचो तेंचो कार्यक्रम आहा, त्या कार्यक्रमाक जर प्लॅनिंग केला आमचे हांगासरले अध्यक्ष संजय भाई सातर्डेकर आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हो कार्यक्रम एकदम इतलो केलो। म्हाका पासून ह्या मतदारसंघात आसून सुद्दां इतलो भव्य कार्यक्रम केला हें म्हाका खबर नासलें। म्हणजे म्हाका ब्रीफ केला, सांगला, पूण सगळी जबाबदारी तेंच्यांनी घेतली, म्हणून तेंचे पयलीं तांकां शाबासकी, सगळ्यांक भाई सकल सगळ्या कार्यकर्त्यांक शाबासकी। एकदम राती 2 जायसर कार्यकर्ते फ्लॅग बी लायताले अशें म्हाका दिसता। आपण म्हणून येवन रातचे वळोवपाचे अशे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीकच मेळूंक शकता आनी कोणाक मेळचे ना। जो अंतर्गत मामलो आसा तेंचे प्लॅनिंग आसतलें, तेंचे स्ट्रॅटेजी तांकां ठरोवनी, आमची स्ट्रॅटेजी वेगळी आसा। आज ह्या मतदारसंघान येतकच हांवें ज्या तरेन पळयलें, कोणाक कांय घेना, आमचे कार्यकर्ते, आमचे लोक आमची पार्टी कशी जिखतली ह्या हाचेर काम करतात आनी ताका लागून हांव खरोखरच अत्यंत बऱ्या उत्साही वातावरणान हांगा स्वागत जालें।